म्हागाच्या भावन भयणो जायते फावटी आमी असले परिस्थिती पडल्या. जायते फावटी आमी आमचे कश्टांक लागून जेजूक वळखोंक विसरल्या. आमचे व्हडपणाक लागून आमी वळखोंक विसरल्या आनी आमचेच सगळेचेर आनी आमचेच पद्दतीचेर आमी भर घाल्लो आसा. आमी जेजूक आपणावंक ना. आमी ह्या दिसांनी आमची काळजां तयार करता आसतना पुनर्जन्मपणाच्या ह्या उत्सवाक आमी जेजूक आमच्या काळजां भितर येवंक मागुया आनी ताका आमी आमच्या काळजांत स्वाद दिवया. जायते फावटी आमी जेजूक आमच्या काळजांत स्वाद दिवंक ना, पूण आमी आतां ह्या दिसांनी जेजूच्या ह्या कश्टां मनांत वांटो घेतल्या थोड्या दिसांनी आमी आमची काळजां तयार करुया आनी जेजूक आमच्या काळजां भितर येवंक आमी ताका स्वाद करुया. तर ह्या वचपांचेर नियाळ करता आसतना आयच्या दिसाच्या आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया, आमची काळजां जेजूक दिवंक, आमची काळजां जेजूच्या मोगान भरूंक आनी ताच्याच मोगान आमी मुखार वचूंक.